आयचे जे न्यूज पेपर आसात ताजेर एक बातमी वाचली एका पेपराचेर हांव. साळगांव वासियांची परुळेकरांकडून फसवणूक, आमदार जे साळगांवकर याची पत्रकार परिषदेत माहिती. पत्रकार परिषदेत आमचो बाबा आमदार आसा हेणी ही माहिती दिल्या. हांवेनूय ती आमची व्हिडिओ क्लिप पूर्ण पळयल्ली आसा. आमच्या आमदार बाबान जे पूर्ण माहिती ती दिल्या 20 वर्सांचो कालावधीन ज्यो ज्यो घडणुको घडल्यो, हायकोर्ट भितर येयलो, हायकोर्टान थोडें डायरेक्शन दिलें, आमचे NGO आहा ते पडले, आमी साळगांवकार पडले. हें लोकांक सांगपाची आयज गरज ना. म्हाजो सरळ आनी सादो प्रश्न आसा की हे सगळें जे 20 वर्सां जे घडलें पळय तेजेर तोडगो काडच्या खातीर 2014 सालान हे सगळ्यांक घेवन आपल्यो कोमनीदाद, आमच्यो पंचायती, लोक सगळे हांकां घेवन तेजेर तोडगो काडलो आनी 100 टन मॅट्रीक टन हेजो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातलो. म्हाजो सदक सरळ आनी सादो साळगांवकाराचो प्रश्न असो आसा की सगळे मिटोवन आमी हो प्लांट घातलो 100 टनाचो आनी साळगांवा खातीर आनी कळंगुटी खातीर हेजेर गार्बेज ट्रिटमेंट जातली अशें सांगलें. तेज्या नंतर आयज 1.5 वर्सां पयलीं जे कॅबिनेटान डिसिजन जालें की हो 100 वरसून 250 टन करचो. ह्या 250 टनाचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे जे रेजोल्युशन पास जालें हेजी म्हायती, म्हाका फक्त इतकोच प्रश्न, हेजी फक्त म्हायती आमदार बाबान आमी तेजे गांवांत वाड्याचे मतदारसंघातले वोटर कोण आमदार हे आसात, आमचे सरपंच आसात, आपले ZP आसात, कोमनीदादी आसात, हांकां सांगलां काय कितें? आनी ताणें आपले ओपोज ऑन बिहाफ ऑफ साळगांवकार ताणें एखादो डॉक्युमेंट दिला काय कितें हें दाखोवचें म्हणून आमचे सगळे साळगांवचे लोक आसात पळय, साळगांव मतदारसंघातले लोक आहा पळय, ते लोक ह्या आमदाराक विचारता. पुछता है भारत म्हणून एक TV शो येता, तशे आमचे साळगांवचे लोक पुछता है साळगांवकार की तुवें तुजें ओपोज दाखयलाय पळय तें लेटर किंवा तुजें एखादो डॉक्युमेंट खंय आहा. पुछता है साळगांव, आतां तुवें उतर हेजेर दिवचें. म्हाज्या बॉल्सांत हाडला पेपर हांवें ऑलरेडी मिनिस्टराक, आमच्या मुख्यमंत्र्याक, आमच्या पार्टीचो वरिश्ठ जो आमचो अध्यक्ष आहा तांकां हांवें हें लेटर दिल्लें आसा, तेंच्या पर्यंत पावयल्लें आहा आनी आमची मिटिंगूय आपय म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक घेवन बसून ह्या प्रश्नाचेर तोडगो काडा म्हटलां. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे जे वरिश्ठ आसा, मायकल बाब आसा, आमचो मुख्यमंत्री आहा, आमचो पक्षाचो अध्यक्ष आहा, हे सगळ्यांक आफोवन हेजेर तोडगो काडटलो. गरज पडल्यार आमी कोमनीदाद आसा, पंचायती आहा, हांकांय घेवपाक जाय आनी सगळ्याची शे घेवन ह्या हेजेर तोडगो काडपाक जावो. तरूच हो प्रश्न सुट्टलो की बटचे पिपाणा धोरण घेवन हो प्रश्न सुटचो ना. साळगांवकारांनी ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर हेज्या पयलीं 4 फावटी मार सुद्दां पुलिशे कडसून खाल्लेलो आसा जेन्ना गाडयो आडयताले तेन्ना. त्या खातीर विनंती आसा सरकाराकूय की तेणी बेगींतल्या बेगीन आमकां आपोवचें आनी ह्या प्रश्न हो मिटोवचो.